आमी उतराचे बीजेपीन पासयेसान युती धर्म पाळ्ळो। 21 आमदाराचे बहुमत आसूनय मगोक बरी ती खाती दिली, मंत्रीपदय दिली म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकारान फोंड्या बीजेपीच्या मेळाव्यात मगोचेर बरीच चढाई केली। फोंडेच्या आमदारांचे मतदारसंघापरस पालिकेचेर चड लक्ष म्हणून पार्सेकारान लवूक तोमणो मारलो। तक्रार हे जाऊन आपले काम ते जाऊन जाल्ले सगळे विसरता। भारतीय जनता पक्ष सगळ्यो गजाली सोसूंक शकता। आमी उतराचे खरें म्हणजे गेल्या निवडणुकीक युतीन आमी लढले, हांवें त्या खातीर पयर काडले टॅक्निकली युती अजुनूय तुटूंक ना, कारण कितें एक्शन घेतला ते सरकार मुख्यमंत्र्यान घेतला ताका पक्षान मान्यता दिल्या, पूर्ण सपोर्ट दिला। कारण मुख्यमंत्र्याचो असो इन्सल्ट आमी सोसूंक शकना, पण आमी युतीन असल्यामुळे आमी आमचें उतर दवरलें। 21 आमदार आमचे निवडून आयले आसतना सुद्धा अन्य जांकां आमी समर्थन दितले अशे 30 जाणांक आमी मंत्रिमंडळान घेतले। त्या जाग्यार 9 मंत्री आमचे दवरले आनी 3 आमी युतीच्या पक्षाक केवळ युती धर्म म्हणून दिलो। बरें नुस्तें दिलें अशें न्हय, सगळ्यांत म्हत्वाची घाटी ट्रान्सपोर्ट आनी PWD दिली काय ना। युतीचो धर्म आमी दवरलो आसतना सगळे सोंसले। 4 गजाली मनार सोंसपाक येना काय कितें। 2 वर्सां तुम्ही आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वा सकल काम करतात आणि 2 वर्सांनी साक्षात्कार येत जाता की आमचे काम जायना आशिल्ले सांगा ते कुठे तो आमदार म्हणतो फोंडेचो की माझे 700 कोटीचे काम जाल्यात। हे कोणी केले? एक्सपेंडिचर सँक्शन जे दिवपाक आशिल्ले ते कोणी दिले? एक्सपेंडिचर सँक्शन आसा हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा। खांडेपारच्या पुला खातीर कितलेशाच जाणांनी सांगले की खांडेपारचो पूल केन्ना जातलो म्हणून। पार्टीचे उतर दिता ते उतर प्रत्यक्षात करून दाखयता। एक सँक्शन दिवपाक सुद्धा खरे म्हणजे गोंयच्या फायनान्स मिनिस्टराची गरज लागता, म्हणजे मुख्यमंत्र्याची गरज आसता ती त्यांनी केली आसा। पण विधानसभेतली जर भाषणां काढली 5 वर्सांतली काढून पळोवचे, रेकॉर्ड काढून पळोवचो, जितलो वेळ तुमच्या आमदारान घेतला भितरलो अर्ध्यापेक्षा जास्त वेळ म्युनिसिपालिटीचेर खर्ची घाला। 6 म्हयन्या भितर मयेचो कस्टोडियन प्रश्न खऱ्या अर्थान सुटलो म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार बीजेपीच्या पर्या विजय संकल्प मेळाव्याक उलयलो। ताच्या खातीर कायदो जालो आणि ते गेल्यानंतर आज हांवें म्हायती घेतली तेतून सादारणपणे एक 200 केसेस ह्यो प्रोसेसान आसात, भितरल्यो 55 केसेस क्लियर जाल्ल्यो आसात आणि 1-2 हियरिंगाचेर वयल्यो 150 केसेस क्लियर जातल्यो। फुडल्या सादारण 6 म्हयन्याच्या काळांत मयेचो कस्टोडियन प्रश्न हो खऱ्या अर्थान सुटून पूर्णत्वाक पावतलो। 52 वर्सां काय 1961 नंतर 55 वर्सां गोंयाक जाली। 55तले 8 1/7 टाइम म्हणजे साधारण 14% भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आसा। आता हात हद्दपार करूया आणि तो आमीच करतले अशें न्हय, दुसऱ्या आयडीचो विचार तो जाता। ते कितें तरी मोर्चा युवा बी असले कितें भाशणां करतात, जाणटे जाले। पुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी देवेंद्र गांवकर। फातोर्डेच्या एसटी जमातीचे 200 जाण बीजेपीत गेले। आनीकूय कांय मायनॉरिटी बीजेपीत येवपाचे आसात म्हणून बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार मडगांवां मिडिया कडेन उलयलो। फातोर्ड्या आमचो उमेदवार दामू नायक आसतलो अशें विनय उलयलो। बरोबर दामू नायक आनी निलेश काब्रालोय आशिल्लो। की सरकार जो बीजेपीचो आसा हो सरकार लोकां खातीर काम करता आणि आज फक्त फातोर्डा मतदारसंघात न्ही आख्खे गोंयभर लोकांचो एक मोग सरकाराक आसा। आयच्या ह्या सुवाळ्याक फातोर्डेचे जवळ जवळ 200 एसटी बांधव ह्या भारतीय जनता पार्टी फातोर्ड्यान भितर आयज जॉइन जातात। हे आमी आंकडो सांगलो तो आता सध्या तरी कमी आसा, कारण येणाऱ्या काही दिवसांत आनीकय बांधव भाव आमकां जॉइन जातले आणि त्याच बरोबर एक लाट आयिल्ली आसा। एक मोठ्या प्रमाणात फातोर्डाचो एक उदरगत जावचे खातीर
आणि त्याच बरोबर लोकां मदीं काम करपाक फातोर्डेची उदरगत करपाक ज्यो 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 कितें येवजण्यो आशिल्ल्यो सरकाराच्यो त्यो सगळ्या लोकां मदीं पावोवपाच्यो. आज दामूच्या कामाक पळोवन आमचे खूब एसटी बांधव आज भारतीय जनता पक्षात भितर प्रवेश केला आणि खूप वक्त्यांनी सांगले दामूच्या वावरा बद्दल उलयले आणि हेजे फुडें बी खुबशे मायनॉरिटी भाव मागीर मुस्लीम आसूं कॅथलीक बंधू आसूं आमचे येणाऱ्या काळात भितर भारतीय जनता पक्षान मोठे अपेक्षेन आनी दामूच्या कामाक पळोवन येतले. घेऊया एक ब्रेक.